पणजी महापालिका वेंचणुके खातीरचे मतदानाक सकाळच्यान सुरवात जाल्ली आसा. तर सध्या आतां आमचो तो प्रोड्युसर गौरी शामोणकर तशेंच आमचे एडिटर डिरेक्टर राजू सर आसात. तर आमी तांचे वांगडा आनी जाणून घेवया सध्याचे आढावो. तिसरी पणजी महानगरपालिकेचो आमी सकाळच्यान नियाळ घेत आसात. आतांच आमी आदले महापौर सुरेंद्र सिरसाट हांचे कडेन उलयले. तांच्यांनी त्या मदून मदीं आरोप प्रत्यारोप केले. सध्या व्हडा संख्येन लोक भायर सरपाक लागिल्ले आसा. दोन ह्या पॅनला मदीं व्हड लढत आमकां पळोवपाक मेळटा. एक म्हणल्यार एक मंसरात हांचे पॅनल, जाल्यार दुसरे कडेन उत्पल सदेकर हांचे आमी पणजेकार, टुगेदर फॉर प्रोग्रेसीव पणजी आनी आमी पणजेकार. मात दोन विचारसरणी हांगासर अशी जाल्ली आसा पणजेच्या नागरिकां मदीं. ती म्हटल्यार एक तर आपले पणजेची ग्लोरी राखप, त्याच बरोबर हेरिटेज दायज जे आसा ते सांबाळप. आनी आतां आमी पळोवपाक शकता पणजे कशे तरेन स्मार्ट जावपाक लागिल्ले आनी सिटींतल्यानूय वेगवेगळे बंद आनी लोकांचो आक्रोश आमकां लोकां मदल्यान आयकूंक मेळटा. मात्र एकंदरीत आतां सध्या आमचे गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी कसो आढावो घेतलो आनी तांकां लोकां कडल्यान कशी प्रतिक्रिया मेळिल्ली आसा तांचो एक बारीकसो नियाळ घेवया. हांव न्ही हांगा 8:30 पडले हाडल्यार व्हडलें काय दिसलें ना. तिथं एक गेले कशें केलं सकाळ बेगीन येवन वोट दितात तें खरें. मागीर तुका वेळ मेळना, बाजारान गेले, नुस्तें हाडलें, घरा कडेन गेले, चिकत रावले. सकाळी उठून मोटिवेट करपा पळयली. एकूच म्हाका हो बाल भवनाची एरिया जर सोडली म्हाजे कडेन सकाळ दिसलें त्या वोटींग करपाक जाय आशिल्लें ती वोटींग म्हाका दिसली ना. आनी स्वाभावीक आहा ज्या पद्दतीन इलेक्शनाक तो फिवर करपाक जाय आशिल्लें, मिडिया बोवाळ करपाक जाय आशिल्ली, कार्यकर्त्यांनी येवपाक जाय आशिल्ले, सभा जावपाक जाय आशिल्ली. एक दोन तर पणजेक सभा जावपाक जाय आशिल्ली. ती सगळी म्हाका दिसती पडना. सो एक जागृती इलेक्शनाच्या नजरेन जावपाक जाय, ती जागृती म्हाका दिसती पडली ना ह्या इलेक्शनाक. सो ते गोमंतकान आमी चूक केलें पळय. गोमंतकान आमी फाटले 15 दीस तरी हाफी वेगवेगळे तरेन मतां तेजे प्रश्न मांडले, लोकांचे ओपिनियन घेतले, एक्सपर्ट म्हणले, कोण कोण कावन्सिलर खंय खंय उबे रावले उमेदवार ते दोन लोक तांची प्रमुख उमेदवारांची वळख करून दिली. पूण हे बाकीचे प्रसार माध्यमांनी केले ना. बाकी प्रसार माध्यमांनी अशे तरेची चर्चा जावपाक दिली ना. त्या पणजे म्हळ्यार अशी एक उबंद थोडीशी सिटी अशी दिसता. कारण एक फॉरवर्ड करतलो हा पावल शंकरराव मरे तो आमचे मदत घेतलो. काळगांवचे तो चलयलो शेख आनी उत्कल पदेकर पणजेन काय जाग घेतलो. अशे तरेचे एक वातावरण तयार जालें. देखून लोकांक समजून घेवपाक जाय इलेक्शन म्हळ्यार कितें, जागृताय म्हळ्यार कितें. म्हणून ह्यो सभा गरजेचे असतात. फक्त हळू काय लोकांनी रातचेच प्रचार करप व्हडले पावल वयतलो म्हाका रातचोच भोंवतालो. हे सगळे मातशे इल्ले वयल्या लेवलाचेर जावपाक लागले. पणजे न्ही हांव एक इंटरनॅशनल सिटी म्हणटा, एक सिटी म्हणटा. पणजेचे वैभव हांवें फाटले कितले वर्स पळयला. बरे ओपन स्पेसीर ग्राउंडार ओल्ड हेरिटेज बिल्डींग ते सगळे मोडपाक लागले. हे सगळे सांबाळून घेवप गोंयचो सेवा. पणजे गोंयांत पणजेची सिटी ना. पणजे इज इंटरनॅशनल सिटी, आमची हेरिटेज सिटी बरी मांडवी, ताची मांडवीची जॅग, ताचेर आशिल्ले आदीच्या पॅलेस, वेगवेगळे इमारती, तांचे कलरफूल इमारती हे पळोवपाक लोक येतात. दोन तीन ट्युरिस्ट येतात. ट्युरिस्टांतले 50% तरी ट्युरिस्ट पणजेन भेट दितात. पणजे पणजेचे वैभव सांबाळप हे राजकीय पक्षाचे एक लागणूक, हे फुडाऱ्यांची लागणूक. ही लागणूक फुडल्या आता 5 वर्सांनी कशी चलयतले हे कितें इम्पॉर्टंट आहा. दुसरे वटेन हांव पळयता तें की फाटल्या इलेक्शनाक मनोहर पर्रीकराचो जो चलो आसा तो खूब कमी मतांनी चल्ला. तो आपल्याला पणजेचे जे फाटल्या 5 वर्सांनंतर शेख ताजो कितें प्रभाव आसा तो प्रभाव थांबोवन दवरलो काय कितें. आनी दुसऱ्या वटेन बाबूश गोंयकाराक कशे तरेन परदेश जिखून येवपाचे. पणजे जिखतलो, ताळगांवां जिखतलो, तो आनी कितें ताजो प्रभाव ताजो प्रभाव पॉलिटिकली कितलो उरला. आनी गोंयांत जी पळय हालीं फाटल्या 3-4 म्हयन्यान जी आंदोलनां जाल्यात ती आंदोलनां गोंयचे राखपा खातीर जालां. कन्वर्जन नाका म्हणटात, गोंयचें अस्तित्व सांबाळया म्हणटात, नागरिकांचें अस्तित्व सांबाळया. ताचें रिफ्लेक्शन कितें पडटा पणजे दोन इलेक्शनाक जावपाक जाय. कोण्याक हा इलेक्शन जाता फुडार मनीस घेवपी नागरीक त्या आंदोलना उपरांत उजवी नजरेन बरे नजरेन गोंयच्या अस्तित्वाचे नजरेन चिंतता काय कितें ते म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाची करतलो. तुम्ही जसं आताच उल्लेख केला म्हणजे पणजेचे दायज किंवा ग्लोरी ऑफ पणजी ती आम्ही पयलींच्यान पळयत येयला. कशी पणजे आसा, एका सायडीन महालक्ष्मी देवूळ आसा, आणि हे सगळें सौंदर्यीकरण कर जेन्ना तूं हांगातल्यान ते सांता मोनिका बोट बी येता तितूंतल्यान जर बरो पातळ गेलो काय पणजेचे हे बरे चिंगड गोंया मुखार दिसता. मात्र आज सुद्दां कॅसिनो आणि वेगवेगळे लायटिंग तेका लागून हे सगळें वातावरण भयान जालेलें आसा. आणि होच प्रश्न आहे आतांचो
मेयर रोहित मोन्सेरात हाका केलो की अशें समज पणजेची ग्लोरी किंवा आमची हेरिटेज समज आसचे जाल्यार तुमी कितें केलेलें आसा आतां मेरेन. तर तो म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट केलेलें आसा, पयलीं जी बुट्टी येताली तेजेर आमी उपाय हाडलो आनी लोकांक तें जाय म्हणटा. एक वेळ बरी पावसान पडल्यान दुखी येताली स्मार्ट सिटीन तर आयली ना. आणि स्मार्ट सिटी हांव म्हणटा न्ही, हांव फक्त ब्युटीचे भितर म्हणना. स्मार्ट सिटीन भितर सामान्य नागरिकांचा ज्येष्ठ नागरिक पणजे रावपी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जवळ 70% खूप मोठ्या संख्येन गोंयचे ज्येष्ठ नागरिक पणजे रावतात. तांचे कडेन तेणी कितें केलां, तांचे कडेन ओपन स्पेसीस, गार्डन, रस्त्यार भोंवपाची एक बरे तरेन माणसाची बरे फुटपाथ हे खरें जावपाक जाय. झाडां रोवपाक जाय, शितलकाय पणजे निर्माण केला. पणजे तापता कारण झाडां आशिल्ली तरी मारून उडयल्या. ती तापपाक नवी झाडां तुमी कितें रोयली. पणजे पानोळकर मार्गार दिसती पडटा ती झाडां 70 वर्सां पयलीं लायिल्लीं झाडां आनी ताका तुमी नवे पर्याय निर्माण केले. ही येरादारी करपाक सावळी दितात. ती सावळी आमकां जाय न्ही, कारण जाणटे लोक फुडले एक फुडले 20 वर्सांत पणजे रावपी जाणटे नागरिकांची संख्या आनीक 10% वाडपाची आसा. तांकां तांचे कडेन तुमी कितें केलें, ही दूरदृश्टी. हे दुर्दृश्टी खातीर आमकां हेरिटेज सिटी जाय. त्या दुर्दृश्टी खातीर हांगा रावपी नागरिकांक एक थाकाय मेळपी सिटी जाय. ही सिटी आमकां आमी चिंततात ती बरी इंटरनॅशनल सिटी जावची अशें आमकां दिसता. आनी त्या खातीर पयशे भरपूर येता. जागतीक संस्था जे पणजे पयशे करतात ते सरकाराची डेव्हलपमेंट जावपाची गरज ना. जागतीक संस्था जांचे कळत पणजे सिटी डेव्हलपमेंट रिडेव्हलपमेंटाक जाता. डेव्हलपमेंट म्हळ्यार फक्त ल्हान घर कापून व्हडली बिल्डींग बांदप न्ही. डेव्हलपमेंट म्हणजे नागरिकांक थाकाय दिवपी सिटी. ही समज थाकाय दिवपी सिटी समज जाय किंवा पणजेची ग्लोरी दाखपाक जाय जाल्यार हे आतां दोनूय चॅनल जे करता ते पणजेकारांक मूळ पणजेकारांक हे सगळें दिवपाक सक्षम आसा अशें दिसता काय ही तांची पूर्व परीक्षा कशी दिसता. बरो प्रश्न विचारला. हो ह्या प्रश्नाचे हांव जाप कशी दिना. ह्या प्रश्नाचे जाप दिता अशें की हातूंत भितर शाराच्या प्लॅनिंगा संदर्भात, शाराच्या फुडारा संदर्भात विचार करपी कितले उमेदवार आहात. बरोबर, म्हाका खूप कमी लोक दिसतात. हे सगळें एक जिखून आयले की लिडरशीप तुज्या हातांत जाता. जाय ते पणजे जाल्यार आनी ते रबर स्टॅम्प जातात. हो रबर स्टॅम्प गावपी नगरसेवक आमकां पणजेचो भलायकी पणजेची फुडार बरे तरेन चिंतपाक दिता. म्हणजे हे सगळे पक्षाच्या विचारसरणी धरून चाललेले अशें म्हाका दिसता. पूण पणजेच्या विचारसरणीक धरून खंय तरी म्हाका पणजेच्या विचारसरणीक धरून पॅनलान तशें काम करन पडना. दोनूय पॅनलान भितर पणजेचो फुडार चिंतून भितर कशे लोक मुद्दम जिखून हाडपा खातीर प्रयत्न केले अशें दिसता. ठरावीक पारंपारीक राजकारणात घेतलेले उबे केले. सिटी प्लॅनर तुमकां हाडून तांकां तिकेट दिवपाक जाय ना. तूं पणजेच्या राजकारणात या. कारण ही पक्षीय राजकारणात पक्षीय पातळीचेर इलेक्शन जायना किंवा बरें ना तिकार हाडून तांकां आमी तिकेटी दिवन तांकां जिखून हाडपाक गरज. पणजे भितर अशे तरेचे एक नागरिकांतल्यान उडून आयिल्लें नेतृत्व म्हाका दिसना. म्हणजे जी संख्या समूळ पणजेकारांची तो प्रत्येक पणजेकार उलोवपाक सोदता किंवा आपली जी पणजे आसा ती आपल्या तेजी नजाकळ जी आसा ती परती मेळची म्हणून तळमळ तेजी आसात. पूण असो प्रतिनिधी तरी फुडें येवपाक जाय जो आपले पणजे राखपा खातीर ताचे ग्लोरी हेरिटेज रक्षण करपा खातीर फुडें सरतलो असो. पळोवया हाचे परिणाम सीसीटी इलेक्शनाचे खंय पावताले. सगळे ब्रेकिंग्स आनी अपडेट्स आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन फावो रावतले. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर, हांव गौरीश परमळकर, पळयत रावत गोमंतक टीव्ही.